सोंसड्यावेले लेगसी कोयरा विशीं रिपोर्टान परस्पर विरोधी माहिती वेल्यान हायकोर्टान सरकाराक उजरायलो। कोयरा विलो कितलो 65% काय अर्द्या परस उणे, आज सुनावणी। आज फाल्यां गोंयांत पावसाळे, कालोर हिसबा भायर वाडलो। गडगड जगला मारून पडू येता पावस, हवामान खात्याची गोंयाक हळडुळी शिटकावणी। 15 मेरेन हवामान दमळ। गोंयांत कोविशिल्ड वा कोव्हॅक्सिन वाशिनाचो 18 वर्सां पिराये वयल्यान आज सावन बुस्टर डोस। प्रायव्हेट हॉस्पिटलाच्या वॅक्सिनेशन केंद्रांनी दर एका 380 रुपयाक डोस। सांखळेचो आदलो नगरसेवक काँग्रेसीचो खडेगाड फुडारी। सीएमांक वेंचणुकेक टक्कर दिवपी धर्मेश सगलानींक पुलिसांनी अटक। आज रिमांडाक खंडणी वाल्यांकडे खैलींक। भुरग्यांचे लैंगीक छळाच्या केशीन पेडोफायल अल्तमास अन्सारीक हायकोर्टान दिलो अटीचेर जामीन। परमिशना बगर महाराष्ट्र गोंया भायर वचप ना, मोबायल नंबरूय आसा तोच। सीबीआयची केस। भारत अमेरिका संवसारांतल्यो 2 मोठ्यो लोकशाय, खंयचोय सुटावो करप हे भागीदारीक शक्य। प्रधानमंत्री मोदीन बायडना बरोबर चर्चेन केली भारताची युक्रेन रशिया भूमिका स्पष्ट। 3 नवे मंत्री सुदीन फळदेसाय आनी निळकंठाक दिवपाची खाती फायनल। आज सांजे मेरेन जारी जावं येता 3 मंत्र्यांक मेळून 6 खात्याच्या पोर्टफोलिओचो आदेश। गोंयच्यो ग्रामपंचायत वेंचणुक्यो जूनांत। पंचायत मंत्री माविन गोदिन्योची म्हायती। सुत्रां म्हणटा वेंचणुकेक चड करून जूनाच्या पयल्या सप्तकांत। काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी पी चिदंबरम, प्रभारी दिनेश गुंडूराव गोंयान, नवो प्रदेश अध्यक्ष पाटकर, कार्याध्यक्ष युरी आलेमाव, जिल्लो अध्यक्षांनी घेतलो ताबो। वास्को बायणा रामनमीक फातरावपाचे प्रकाराक बोवाळ, गटाचे पेटले। डीवायएसपी म्हणटा पुरावे तपासून एक्शन। मुख्यमंत्री म्हणटा कायदो हातांत घेवंक दिवचे ना। उत्तर गोंयचो जिल्लो पंचायत अध्यक्ष कार्तिक कुडणेकरान दिलो पदाचो राजिनामो। बीजेपीतली सुत्रां म्हणटा भाऊचो पूत सिद्धेश श्रीपाद नायक जावं येता नवो अध्यक्ष। भारतान रणगाडे विरोधी गायडेड हेलिना क्षेपणास्त्राची केली यशस्वी चाचणी। आधुनिक लायट हेलिकॉप्टरा वयल्यान क्षेपणास्त्र गाठले, प्रतिकात्मक रणगाड्याचे अचूक लक्ष्य। नीती आयोगाच्या राज्य उर्जा आनी हवामान निर्देशांत 8 ल्हान राज्यांनी गोंय पयलें। दुसरे त्रिपुरा, तिसरे मणिपूर। गोंयान जोडले 100रांतले 62.45 पॉयंट। आमदारांच्या भाजपा पक्षातरा आड काँग्रेसीचे याचिकेचेर हायकोर्टान दिल्या निवाड्या आड। काँग्रेस सुप्रीम कोर्टान बुधवारा जावं येता सुनावणी। 10तले 3 परत आमदार। जम्मू आनी काश्मीरान सुरक्षा दळा बरोबर जाल्ले चकमकीन 2 आतंकवाद्यांक मारले। एकलो पाकिस्तानी। लष्कर-ए तैयबाच्या 3 आतंकवाद्यांक शस्त्रां स्फोटकां सयत अटक। देशान कोविडाचो नेट एकसारको देंवता, दिसपट्टे नवे दुयेंती हजारा सकल। राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड लसीकरण पावले 185 कोटी 90 लाखा वयर। गोंयान 27 लाख पार। शहबाज शरीफ पाकिस्तानाचो बिनविरोध नवो प्रधानमंत्री। राती संसदेन घेतलो सोपूत। इम्रान खानाच्या पीटीआयच्या खासदाराचो वेंचणुकेचेर बहिष्कार, सामुहीक राजीनामे। प्रधानमंत्री जाता शहबाजान काढलो काश्मीराचो मुद्दो। हो वाठार आतंकवाद मुक्त, स्थिर आनी शांत जाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो पाकिस्तानाच्या नव्या प्रधानमंत्र्याक संदेश। शेअर बाजार मंगळारा नेगेटिव्हार उक्तो। सेन्सेक्स देंवन 59,000 सकल, निफ्टी देंवन 18,000 सकल। IPL क्रिकेटीन राती मुंबय जाल्ल्या खेळान सनरायझर्स हैदराबादान गुजरात टायटन्साक हरयले 8 गड्यांनी।